वर्साचो सादो काळ 15वें सातोळें सोनवार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिझेय थंयचे भायर सरले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो ते विशीं गुळमेळ करूंक लागले. पूण जेजू ते समजून थंयसो कोट सरलो. जायतीं जाणां ताचे फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगळ्यांक ताणें बरी केली. पूण आपणाक परगट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इसायास प्रवाद्यान अशें सांगलेलें तें खरें जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें वेंचून काडलोलो, म्हजे आपुरबायेचो. ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. खरो भावार्थ चोर राष्ट्रांक परगट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलो. वाद विवाद तो करचो ना, बोब मारून आड्डूचो ना. ताचो ताळो सगळ्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. ताचो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जैत मेळो पर्यंत फुटलेली बेत मोडचो ना. आजून दुचे दोशीर तो केदीत पालोवचो ना. ताचे नांवार राष्ट्राचो आसा सगळो बरवासो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.